मागले 500 रुपया हायन दिले तुका घे 500 रुपया म्हणून 100 रुपया दिले जाल्यार ते कोटा तुका स्कॅन करी जाय गमतो. सो गायज आम्ही फायनली नो ओल्ड गोवा पावलेली आसा. सो टायरोन आणि वियोना म्हाका सांग तुम्ही कितें कितें हिकपाक हाडला? बरो लागता ना तो. तुका लायक कर गो. म्हाका लायक. नेक्स्ट टाइम करून हाडटा तुका. तू करता? लोक तुम्ही उलोवपाचे न्हू घे म्हणून उलयतात आणि त्यांचो सारको गांधी सर्कला कडेन थंय हा स्टोर मेन म्हणटा ते त्या टोटली ब्लाइंड आणि गायज आम्ही पळयला पेट्रोल पंपाचेर आणि हांगासर कितली गर्दी आसा ती पळयात. बाबा माझ्या अभि हो तो पळय फाटसून आहा ते वटेन सॉलिड गर्दी आहा पळय पेट्रोल पंपार. पळय आता केन्ना घालून जातले कोणाक खबर आमचे पेट्रोल. पप्पा येयलो. खूब हिसपा भायर मरे. कोण कोण ह्या रुटांतल्यान डेली ट्रॅव्हल करता हे ट्रॅफिकांतल्यान. हे पळयात कितले ट्रॅफिक जाला ते हांगासर परवरी. हे पळय लोकांक भायर बसून उलोवपाक इजी अशें तशें हे ते. हे पळय आमी कशी ट्रॅव्हल करतात हे ट्रॅफिकान आनी आतां दनपारचे सारके 1 वाजला आनी इतले वत आसा हांगासर सांगू शकना. हाय गायज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज आतां वाजला दनपारचे 1 आनी आमी इतल्या वतान वयता कोणाक मेळपाक सांग टायरोनाक आनी कित्याक सांग तेंच्यांनी थंयसर स्टॉल घातलेले आसा ओल्ड गोवा. सो त्या खातीर आतां आमी तांकां मेळपाक वयता कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी पळोवया तरी कशी कितें करतात ती आनी तुमकां बी पळोवपाक जाय आसतलें न्हू की ती कशी कितें इतली वावरता बी ती. त्या खातीर तेंच्यांनी फोन मारलेलो आमकां की स्टॉल गावले म्हणून आनी आतां आमी थंयच वयता. सद्या आतां आमी पणजे पळय नारियल पाणी पिवपाक रावल्या. सो गायज आमी फायनली न्हू ओल्ड गोवा पावलेली आसा आनी तुमकां सांगूंक हांगासर पार्किंगेचे खूब म्हणजे खूब भानगडी. आमी आतां पार्किंग भायर हे पळय मेन रोडार आमची गाडी लायिल्लेली आसा आनी हांगाच्यान आमी आतां चलत वयतली. रवळा इतलो धूळ आसलो मरे हय. आनी हांगासर स्टॉलां घातलेली आसा न्हू हवी. बॅगा बी धरीत राहा ना काय घालचे ना. सो गायज आम्ही पावलेली असा ओल्ड गोवा आता आणि टायरोनाक आणि वियोनाक सोदता हांव खंय आहा पळय तो त्यांचो स्टोर खंय ते फुडें आहा. आतां पळोवया खंय आहा पळय तो. आतां आमी सद्या आसा टायरोन आनी वियोना वांगडा आनी हे पळय हे जे स्टोर आहा पळय सारके गांधी सर्कल आसा पळय तुमकां सांगता पळय गांधी सर्कल हांगासर जे तुमी आतां पळयता न्हू हे पळय हे गांधी सर्कल आसा पळय. गांधी सर्कला कडल्यान हे पळय ती हांगा बसल्यान पण तेंचो स्टोर हांगा न्हू. पळय ह्या वाटेन पत्री दिसता तुमकां हे ते देवूळ दिसता पळय हे पळय आतां तुमकां झूम करून दाखयता. हे देवूळ आहा खबर आसा थंयसर हांगासर आनीक स्टॉलां येवपाची आसा त्या हेतून तेंचे स्टॉल आसतले. सर तुमी कायंडली वयपाचे थंय आनी थंयसरल्यान मॅक्झिमम प्रमाणान तेंचे कडल्यान सामान घेवपाचें. आतां तर तेंचो स्टोर ओपन आसलो जाल्यार हांव फर्स्ट कस्टमर आसतलो आसलो आयज वियोनाचो. नको वियोना पळय काय बरें बाबडे हांगासर दोगांय येवन बसल्यान आनी सकाळसून आत दिसता मरे तुमी. अरे बाबा म्हाज्या पळय कितें खाल्ला कितें खाल्ला गो चणे. अरे चणे हाडल्या पळय म्हाका सो स्वीट दी पळय म्हाका चणे दिल्या पळय टायरोनान. दॅट्स सो स्वीट दॅट्स सो स्वीट पळय. ना 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 वियोना थँक्यू सो मच. हांव तशें हांव कितें घेवन येता खावपाक तुमकां. कशें बोल्ले गो. सो बरें पावरफूल आतां चणे बीन खाल्ल्या आनी तेंच्या बाबड्याचे चुरचुरे पळय ती सकाळचे 10 येवन बसले हांगा पळय. आनी हें तें तुमकां देवूळ दिसता पळय हें हांगासर पत्री येवपाची आसा. सो त्या पत्र्यां कडेन तेंचो स्टोर आसतलो. आनी गजा खंय रे
गजा येतलो ताका पयस पडटा न्हू. पयस पडटा केपें पडटा दिसता न्हू तो. हय केपें. अय हांवें अशें ऐकलां गजा हे बीन वाजयता म्हणून आरती ढोल तसले हय घुमट बिमट वाजयता म्हणून ऐकला. खरी गजाल ती सामके. हय न्हू. हय तो घुमट बिमट सगळे वाजयता खंय. आतां म्हाका हें दिसता आमचे हांगा सबस्क्रायबर घे म्हणून आसा. लोक म्हाका हॅलो हॅलो करीत वयतात खूब जाण. आनी हे पळयात निकती स्टोरां चालू जाता हे पळय हांगासर. हे पळय निकती स्टोर चालू जाता आनी तेंचो सारको गांधी सर्कला कडेन थंय आहा स्टोर. मेन म्हणटा ते त्या टोटली ब्लायंड आनी तांकां तीच एक प्रॉब्लम. तें एक क्वेश्चन मार्क तेंचे हितून. तेंचे बाबडे कोणाचें सामान बिमान काडून व्हरत म्हणून भंय. सो हांव तुमकां न्हू गोंयकार आमचे भाव भयण जे व्हिडियोज पळयता तांकां रिक्वेस्ट करता कोणूय हांगासर तेंचें सामान घेवंक वयता न्हू जाल्यार मातशें मोड घेवन येवची. 500 रुपया दिवन 40 रुपयाचें सामान घेवन वचो नाका. मागीर तांकां ते सोदपाक पयशे बीन खूब डिफिकल्ट जाता न्हू गो. सो मोड घेवन येवची. जे समज 200चे आहा जाल्यार 200च दी तांकां. 150 आहा जाल्यार 150च दी. आनी तुमच्या तर मनांतल्यान तुमी कितें दिवंक सोदता दॅट इज अलग थिंग. तें वयलें तें आनी उलोवन अर्थ ना. दॅट इज सेपरेट. बट मातशें तांकां हँडल करात गायज. कित्याक आमी सोदीत येवं शकना. बट हांव आहा जाल्यार टेन्शन ना. पण हांव ना जाल्यार मातशें हँडल करात सगळीं जाणां. आपण आतां दोंपार जाल्लेली आसा. पोरवोरीसून येता म्हटल्यार तूं म्हाजो शर्ट कोणूय पळयत जाल्यार म्हणटलो हांव घाटी म्हणटलो. पोरवोरी इतले फोडलेले आसा आनी घे म्हणून सगळे पळय शर्ट बीट म्हाजो तांबडोच जाल्लो आसा सारको फूल पावर सारको. आनी असो दिसता हांव घाटी मामा हांच्या जे स्टोर घातल्या खबर आसलो घाटी आहात थोडे भितर. त्या घाटयाचो हांवूय एक मेंबर कसो जाल्लो सारको. हय रे पोरवोरी मरे रोड फोडल्या आनी सगळी धूळ पळय. तूं पळयतलोय न्हू जाल्यार तूं सारको पिसो जातलोय. वास ना पळय तूं जें म्हणटाय पळय थोड्या दिसांनी कोणाक खबर एक अशें टॅक्नोलॉजी येयली ती तूं म्हणटाय पळय ती कोणाक खबर तुजे दोळे आनी एका वर्सानूच टायम बाबा. डोंट वरी. वियोनाच्या दोळ्यान तूं सद्या आतां एडजस्ट कर न्हू गो. वियोनाच्या दोळ्यान तूं एडजस्ट कर थोडे. शी इज व्हेरी नायस हा व्हेरी स्वीट. म्हाका तेणी डायरेक्ट म्हटलें म्हणून लागले ते नाका कोण नाका आपूण एकले रावता न्हू म्हणलें. स्टोर बीर कांय नाका आपूण भायर घेवन बसता म्हणलें बिंदास. सगळे मात माल खोपयता इतली गॅरंटी. हें आयकोन सारको शॉक जालो हांव. आनी खूब जाण लोक विचारता तेजो डॅडी कितें करता टायरनाचो. डॅडी ते टायरनाचो जीएमसीन तेंचो बिझनस आसा न्हू रे. जीएमसीन आसता आनी तेजो डॅडी 100% ब्लायंड. 100% ब्लायंड तेजो डॅडी. हांव तसलो शॉपर. हा वोच तेज्या शॉपार आसता खंय म्हणजे टायरॉन शॉपार आसता खंय जीएमसीन. आनी मेन म्हणटा ते कसले शॉप रे ते झेरॉक्साचे सामके फार्मासी सायडीक. हा फार्मासी सायडीक तेंचे झेरॉक्साचे शॉप आसा. बट टू बी ऑनेस्ट तो न्हू बापायचे बिझनसाक आपणाचे इन्वॉल्वमेंट ना. तो कितें म्हणटा आपूण आपणाच्या पांयार उबो रावंक सोदता म्हणटा. म्हणून तो आतां स्टोर घालपाक हांगासर सकाळसून बल्ला. हांगासून 100, 150, 200 रुपयाचे ते 300, 400 रुपयाचे वस्तू विकतलो जाल्यार तेज्या बोल्सान पयशे आसतले. आनी लोक तुमी उलोवपाचे न्हू घे म्हणून उलयतात. अंबानीचो चेडो सारकें. अंबानी सेपरेट. आनी जो टायरॉन तेजो तर बापूय तर इतलो लंडन. म्हाका कोण तरी सांगी तुजो डॅडी खंय लंडन आसलो खरी गजाल. आसता आसलो. हय म्हाजो भाव शिकतालो तेन्ना आसलो. हा भाव शिकतालो तेन्ना. हा लोक आतां पळय तुमकां एक खरें सांगता तेजो तर बापूय लंडन आसा आनी तो श्रीमंत आसा न्हू जाल्यार तेज्या बापायक वचा आनी सांगा की टायरॉनाक दोळे कित्याक ना ऑपरेशनाक पयशे दी मरे भायले न्हू गो वियोना सारकें न्हू. मागीर तशें आसा न्हू ते पयशे आसले म्हणून जायना. मनी कांट बाय मदर मनी कांट बाय फादर मनी कांट बाय हॅपीनस. मनी कॅन बाय ओनली लॅम्बोगिनी H2R एवरीथिंग यू कॅन बाय बट यू कांट बाय आयसायट. एक्सएमच पळय. हय पर्रीकर तोच पळय एक्सपायर जावन गेलो बाबडो. कॅन्सर जाल्लो तेका. कितें करूंक पावलो कांयच करूंक पावोंक ना न्हू. पयशे कोणाक हें जायना ते. पयशे आसले म्हणून मनीस हें जायना. दोळे तेजे आतां आयज सारके आसचे नासले कित्याक ना सारके. बट स्टील दोळे नासतना बाबडो आयज हांगा बसला 4 चौगां मदीं कितें तरी करूंक सोदता. गॉड ब्लेस यू गायज. गॉड ब्लेस यू. वयर सोरा बरी. ओके मुगो वियोना. सो गायज अवी न्हू शर्ट हाडपाक गेला जावं टी शर्ट कित्याक कितें जो सारको शर्ट तांबडोच जाल्लेलो आसा खंय सांग पर्वरी. आनी कितें म्हणून सांगतले थंय रस्तो फोडला. म्हाज्या केंसान सुद्दां इतली धूळ बासली आसतली सांगूं शकना आसतली न्हू. आनी हे पळय हेंच्या फाटसून बी पिकल आहा. यम्मी. तुका आवडटा गो पिकल.
कसले पिकल आवडटा? तोरांचे म्हाका ते आवडटा कितें ते पारा म्हणटात ते. हय पारो पारो. नुस्त्याचो? बांगड्यांचो हय बरो लागता न्हू तो. हय तुका लायक तर गो. म्हाका लायक. नेक्स्ट टाइम करून हाडटा तुका हांव. तू करता? करून हाडटा तुका घरा वचून. ओके ओके शुअर. माझो फेवरेट सारको तो. हय केन्नाच्यान आहात तुमी? सकाळी 10 गो धांकून आसले न्ही. आणि आता वाजल्या सारखी. 11-12 जाली आमकां येपार वाडटा म्हणलें. अरे माझ्या बाबा पर आमच्या जाते अर्देवर जातले हाडले जाल्यार. आता 1 वाजला 1 देड. देड जातले. देड जाला. हांगासर म्हाका दिसता खूब स्टॉलां येवपाची आसा आनीक. एक टेबलार नावेली नावेली घातलेली न्ही गो स्टॉल सगळ्यांनी. हा ती नावेलीची फेरी आख्खी ती फेरी सगळी हांगा येतली. यावतून येतली. हा आनी मागीर जालें मागीर फाल्यांसून स्टार्ट दिसता म्हाका. तो म्हणटालो फाल्यांसून स्टार्ट म्हणून. हा परवा म्हणल्यार जालें. परवा मेळ जालें डन. आनी फाल्यांसून रेडी जातली गो. हे पय कॅनरा बँक आसा हांगासर आनी येवटेन आसा देवळू आनी आता मदीं स्पेस उरल्या पळय थंयसर हेंचे स्टॉल येवपाचे आसा. कसले देवळां ती? सो गायज जालें कितें जाणा, हांव गेल्लो पोरवोरे आनी पोरवोरीसूय येता म्हटल्यार म्हाजे जाले कपडे तांबडे. सो हांवें कितें केलें, शर्ट काडलो आनी हांगासर स्टोर आसात न्हू, त्या स्टोरान घेतले एक टी शर्ट. स्टोरांतल्यान टी शर्ट घेतले आनी म्हाजो शर्ट काडलो आनी पोतयेन घातलो. नाल्यार हांव दिसतालो सारको चंपकलाल घाटी मामा कसो सारको. यो ना खरेंच सांगता तुका, तू आसताय पळय ते सारके एक्चुअली खरें. आनी हांव जाल्लो चंपकलाल, शर्ट तांबडो. आतां ते शॉपार गेलो न्हू, तो शॉपवालो पासून म्हाका पळोवन आबूज जालो, हो कितें पयशे दितलो काय ना काय म्हणून. तशें जालें. पोरवोरीसून येता म्हणजे शर्ट तांबडो. हे तरी फाटल्यान मरलेले, हेजे तरी इतलेच कांय सांग ना. ना सांग मगो. खंयच्या फादरा? अरे अलेक्झांडराक वळखता? बरो मनीस न्हू, टॉप सारको न्हू. पळय आमचो फादर मरे न्हू बाबा, नंबर 1 मनीस तो. ही इज गॉड सेंड एंजल. तो खूब बरो मनीस. आतां हांवें पळय कपडे आतां घेतले, म्हाका एक शर्ट टी शर्ट घेतला, सारके तांबडो जाल्लो पळय हो शर्ट. पळय तेका चोणे दिला मरे आमी काय बरें. सो टायरोन आनी वियोना म्हाका सांग, तुमी कितें कितें विकपाक हाडला? आमकडे टॉवल्स हय. आहा, टॉवल्स, हँड टॉवल्स, ओके मागीर मिडियम बेडशीट्स आमकडे क्वीन, किंग सायज, कॉटन, ओके. पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, मागीर पिलो कवर्स, पिलो कवर्सूय आहा. वाव. आनी हे आहा पड्डे? पड्डे ना न्हू, फक्त बेडशीट, पिलो, टावल, हँड टावल. धूप आमकडे. धूप आसा ते तुमी खूद केला न्हू? हय. आमी करता. हय पण ती खूद घरा कडेन करतात खंय धूप. स्टिक्सूय आसा. अगरबत्तीचो धूप स्टिक्स. हा ते म्हाकाय जोर हा मातशें. बरें जे बेस्ट वास येता पळय वियोना, ते म्हाका दवर काडानी. ओके मगो, याद दी ना. बरें. काबार जावच्या पयलीं म्हाका पयलो काडून दवर. हांव येतलो, स्टोर चालू जातलो पळय तेन्ना स्पेशली येतलो. म्हाका दिसता ह्या फावटी बरी गर्दी आहा, इसपा भायर गर्दी आहा. तुमी मातशें मरे अलर्ट रावा. तूं वियोना, तुका स्पेशल सांगता हांव. ओके, कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट. डॅडी रावतलो वांगडा केन्ना येवन? रावतलो हय. कोणाक धाडू बीन हांगासर हांव, नाल्यार हेल्पाक तुका जाल्यार धाडटा हांगा लागींचो कोणाक बीन. हां डॅडी रावतलो नाल्यार भयण पासून येतली केन्ना यो म्हटल्यार. बरो पडल्यार वयता रे. ते म्हाजे स्टाफ आहा न्हू शॉपार. आहा मरे, गरज पडल्यार यो मातसो. आनी हे ते पळय तुमच्या तोंडा फुडल्यानू दो ते कोणी हें घातला, बेडशिटां न्हू ती आग ही ती. हे न्हू पळय म्हाका टायरोनान एक बेस्ट एग्जाम्पल एक दाखयला. हे पळय, हे पळय बेस्ट एक एग्जाम्पल दाखयला. रेटी तुमकां आतां हांव सांगिना गायज, तुमी फूल फुडें येयात आनी तेजे कडेन किंग सायज, क्वीन सायज, सिंगल बेड आनी बाकीचे पिलो कवर्स आनी टॉवल खूब तरेचे कितें कितें आसा. तुमी येवन पळय, हे एकूच कलर ना, डिफरंट कलर आसा. आनी तुमी रेट आयकतले न्हू सारके शॉक जातले. सारके रिजनेबल सारके. हां विथ पिलो कवर. हां विथ पिलो कवर आहा पळय. किंग सायज, किंग सायज सगळे आहा ना रे. कॉटन, कॉटन बीन, पॉलिस्टर बीन सगळे आसा. क्वीन सायज. हय. सो तुमी येयात आनी घेयात. आतां तुमकां रेट सांगिना, तुमी तांकांच विचारा मागीर.
आवाजार गमता तशें आहा तें हा म्हणजे आतां हांव पयस वयता हांव लागीं आहा जाल्यार तुका कळटा खूब लागीं आहा म्हणून मात असो पयस जालो जाल्यार तुका ऑटोमॅटीक कळटा की हांव पयस जालो म्हणून आवाजूय मातसो पयस जाता आवाजा खातीर आनी परफ्युमाचेरूय आसता खंय न्हू ती म्हाका एक सांग म्हाका मरे एक कोणी सांगलेलें की आमच्या खंय गव्हर्मेंटान मरे जे नोटी आहा पळय आमच्यो 500 100च्यो ती आमचो मोबायल रीड करता प्लस तेजे लायन्स हय रीड करता मोबायल हय सांगता मनी ॲप हय न्हू एक्चुली हय सो तेतूंतल्यान तितून कितें जाता तुका? आतां समज हांव तुका तुवें म्हाका मागले 500 रुपया हांवें दिले तुका घे 500 रुपया म्हणून 100 रुपया दिले जाल्यार ते कळटा तुका स्कॅन करी जाय गमता जप करून कळटा मरे आनी आरकेन धरून अशें कळना अशें ओल्ड नोटीस गमताल्यो ओल्ड नोटी कळटाल्यो हय आनी आतांच्यो नोटी कळना आतांच्यो नोटी 500 200 त्यो मातशे डिफरन्स मातशे हय पूण तुमचे कडेन ते स्कॅनर हेतून आहा तेचेर कळटा सारकें गमता पळय अशें आहा आमी यूज करना म्हणटा ना ते तुमी यूज करता पूण तुमकां आतां संवय जाल्या न्हू तुमकां आतां नोट धरले कळटा न्हू कसली नोट हेजी पळय ती सो गायज प्लीज तुमकां सांगता कोणें टोपी मास्टर येवपाचें आहा जाल्यार प्लीज अवॉयड करा हेंचे तर तुमी 1 रुपया खातले न्हू तुमकां खंय तरी खंय हजारांनी लुकसाण जावपाचो आहा देवा कडल्यान तुमकां घे म्हणून वाटलें श्राप पयलींच सांगता तुमकां आनी येतात जाल्यार बाबा मातशे सुट्टे घेवन येयात परत तांकां पयशे सोदपाक थंय गर्देन बेश्टे तांकां न्ही त्रास नाका कळ्ळें हय आमचे गोंयकार थोडे आहा पळय ते अशें आसतले मरे यो ना तुजी व्हिडिओ पयला आहा म्हणटले काय बरें तूं म्हणटले ह्या वाटेंतल्यान टाक करून एक काडून व्हरतले आयकताय मरे त्या वाटेन तूं मातशें सामान हांव तुका सगळ्यांच्याच बद्दल सांगिना अशें आसतात थोडे टोपी मास्टर अनाडी आसतात जे आतां पळय तुका सांगला निकतो कॉमेंट येयल्लो हेचेर अरे टायरानाचो बापूय लंडन आसता मरे ओके टायरानाचो बापूय लंडन आसतलो तेजी मामी आसतली तेजो भाव वॉटेवर इट इज टायरोन खंय आसा आतां सद्या तो बाबडे ते टॉवल आनी हे इकपाक हांगासर 4 चौका मदीं हांगा धान येवन बसलेलो आसा इतलोच खरो आसलो न्हू जाल्यार तो इमानान भोंवतलो आसलो हेलिकॉप्टरान येतलो आसलो सारकें न्हू बेश्टे कितें उलोव नाका मस्त्या मारणार आमी कितें हांगा बेश्टे दिवस हांगासर लोकांक हें करिना तो जर श्रीमंत आसलो जाल्यार हांव खूब तेजे कडेन वचोन ताका कॅर करचो ना आमचे मोटीव कितें जे गरीब आमचे भाव फुडें सरूंक सोदता पळय तेंच्या खातीर कितें करपाक आतां भियोना बाबडे आपणाच्या फॅमिलीक एकले पळयता त्याच्या बद्दल कोणी डिटेल्सूच काडूंक ना गजानन ताका बाबडो आवय बापूयच ना त्याच्या बद्दल कोणी डिटेलूच काडूंक ना एकल्या खातीर दुसऱ्यांकूय बोटां दाखोवपाक हजारांनी लोक आसता आहा मरे टायरन सारकें म्हणून ना सो गायज तुमी मॅक्झिमम प्रमाणान या खूब जाणां या आनी पयलेच दिसा हेंचो माल काबार करा फूल पॉवर सारको दुसरे दिसा घरा तुमी हय आनी का ट्रान्सपोर्टाक येतलो डायरेक्ट हांगा येतलो काय घरा कडेन सांगलेलें ओल्ड तुका यो म्हणून पळय म्हणजे पणजेसान मागीर पणजे येतलो तो पणजे कडेन कशें नो प्रॉब्लेम हाडचें पडटलें मातशें कांय नाका कांयच ना म्हणटा कांयच ना म्हणटा वय सामान म्हणटा पणजे येतले आपूण ओल्ड गोवा आहा कांयच टेन्शन ना ते आपूण वचोन घेवन येवपाक रेडी असले चोडू न्हू म्हणजे कॉल मारल्यार मातशें कोणाकूय धाडपा जाता न्हू मातशें पळय नाल्यार कोणाकूय हिंगा एडजस्ट करून आमच्या 9 जाणांच्यान वचोंक जाता तिकडे गजाच्यानूय येवंक जाता जाता ओके काय प्रॉब्लेम ना ते पळय ही नाचची म्हाका हेणी काडल्या कितान ते दीस काल रातची हांवें काडूंक ना ही काडल्या ही तुवें काडल्या तुवें काडल्या असले फ्रेंड आसप म्हणजे घे न्हू टायरान आनी जिवना तर आमच्या घरा कडेन लागीं बीन रावताली मज्जा जानेवारीन मेळया मरे अरे शुअर अरे शुअर बोडगेश्वरी बोडगिनी घालतली स्टोरा बीन थंय घालतली हय स्टॉल घालता घातलेली बरें मुगो म्हाजें दिसपाक म्हाका उलोवंक ना रिजीस आनी कोण म्हटलेलें हांवें कोणाक म्हटलें ते थिंगा पयले इन एडवान्स सांगूंक पडटा न्हू कोणा उडकी उडोवक हांव तूं भितर कॉन्टॅक्ट करून सांगू तुका तेंच्या देवळाच्या हेका सांगचें पडटा आसतलें न्हू कमिटीक सांगचें पडटा आसतलें न्हू एक धाकटे मेवल्यार बरो आमकां बरें हांव वचोन फाल्यांच उलयतां आनी तुमकां सोमतें इनवायट करून सांगता कितें आहा पळय तें कित्याक म्हाजो जो फ्रेंड आहा पळय त्या देवळाच्या अध्यक्षाचो चेडो ओके शामू भट म्हणटा पळय बंद करूं ना काय प्रॉब्लेम ना सो तेका हांव उलयतां पर्सनली आनी तेका विचारता आनी सांगता कितें अगरबत्ती तुका कोत्तात न्हू व्हेरी गुड अगरबत्ती आहा तेंचे कडेन ते तुमकां सांगूंक विसरलो अगरबत्तीच आसा मेक शुअर तुमी येता जाल्यार मॅक्झिमम कितें जाय तें घे कापूर बीन सगळें आहा कापूर बीन खावपाचो न्हू आं पेटोवपाचो खावपाचें घेवन येवच्यात बंद कर